भंडारी समाज युवा समिती हांच्यांनी हो जो अथांग हो ऑनलायन मॅगझीन हो गेल्या वर्सासून चालू केल्लो आहा आनी म्हाका दिसता तेजे जे एडिशन आहा हे एवरी 4 म्हयन्यांनी वर्साक त्रैमासीक आमी म्हणटात तशें. सो हेचे आयज परतून हांगासर पाडव्याच्या निमतान उक्तावण जाल्लें आहा आनी ह्या निमतान हातून हो जो मॅगझीन आहा हो 4य भाशेंनी म्हणजे भोव भाशेंनी आहा, इंग्लीश, मराठी, हिंदी, कोंकणी. हेचे जे युवा समिती फुडाकार घेवन हे जे कितें केल्लें आहा समाजा मेरेन बरें, समाजा मेरेन आनी तशेंच बाकीच्या समाजांकूय हितूनसून एक बरें गिन्यान दिवपाचें, बरें बरें लोकांनी तेजेर आपलें लेखन केल्लें आहा. समाजाचे वतीन कार्य करता आसतना बाकीच्याय समाजाक कशें वांगडा व्हरचें, कशें एक नॉलेजेबल करचें हो तेंचो प्रयत्न आहा. हांव तांचें अभिनंदन करता, भंडारी युवा समितीचें अभिनंदन करता. गेले फावटी आमी भोवसंख्येन हेचें उक्तावण केल्लें, पण हे फावटी कोड आसलेल्या कारणान कांय गजाली लिमिटेशन आहा, कांय पार्टीचे लिडर आनी बाकीच्यो गोश्टी ह्यो सगळ्यो येता आनी ह्या दिसांनी मातसो तो आनीक मातसो तितून हे जाता. तेका लागून तेंच्यांनी हांगासर येवन म्हजे कडेन येवन जे भुरगे येयले आनी म्हणपाक लागले आमकां हेचें इनॉग्रेशन करपाक जाय. आयज तेचें आमी उक्तावण केल्लें आहा. म्हजी एक विनवणी आहा खास करून भंडारी समाजाच्या लोकांकडेन सबंद गोंयभरच्या की हे जे मॅगझीन आहा ऑनलायन वॉट्सॅपार मेळटले, ऑनलायन मेळटले, सगळ्याक मेळटले. हे भुरग्यांनी जी मेहनत केल्ली आहा हेजेर थोडोसो तुमी एक वाचन करचें आनी हितूनसून कितें कांय बऱ्यो गोश्टी आहा त्यो आत्मसात करच्यो. कारण आयजूय आमी पळयता की भंडारी समाज खंय तरी आजुनूय तितलो एक्टीव जाल्लो ना, पूण आतां ह्या दिसांनी बरेपणीन एक्टीव जाल्लो आहा. तेका लागून ह्या मॅगझिना वरवीं ज्यो कांय बऱ्यो गोश्टी आसतल्यो ह्यो आपणावप आनी हे भुरगे जे कितें मेहनत करता तांकां सपोर्ट करप जेणे करून तांकां एक उर्बा मेळटली.